very happy to be associated with this program. जैसे SBI जो है वो इंडिया का बैंक है और हर एक बैंकिंग काम में SBI का नाम आता है, उसी तरह से आजकल जो है टेक्नोलॉजी इज इन थिंग फॉर एवरीथिंग, whether it is education or any other field. So I am very happy कि जैसा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती है थ्रू स्मार्ट क्लासेस, this a small gesture from SBI, this will also be a very beneficial to both students and children and teachers also. Your gesture is, worth appreciating. In fact, I don't know why I am the chief guest here. You should have been the chief guest, because it is your work that is giving lot of support to the teachers. And congratulations to the students, because you will have the best of the facilities. तुमका बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगा उपलब्ध आसा, त्यो कश्यो वापरांत हाडपाच्यो हे टिचराचेर आनी तुमचेर आसा. ह्या स्मार्ट बोर्डाचें मेन काम म्हणल्यार टिचींग इंट्रस्टींग करप, आनी हे टीचर जर करूंक शकले जाल्यार ताच्या सारकी दुसरी गजाल ना. आतां हांव भुरग्याच्या वतीन उलयतां. आमी सदांच सांगता, आमचे सिनियर कोण आशिल्ले ते उलयताले, कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडींग, भुरग्यांक कॉन्सेप्ट कळप दिताले, ताचे फुडलें चिंतप, भुरग्यांक कॉन्सेप्ट बरे भशेन कळप, एग्जाम येतली, एग्जामीक भुरगे बरयतले. सो फक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करून ते भागना, तर त्या कॉन्सेप्टा बरोबर भुरग्यांक बरोवपाची संवय लागपाक जाय. आतां मोबायल हातांत मेळ्ळा, सगळे रोखडे एक वर्ड मारल्यार रोखडे मेळटा. भुरगे वाचपाक विसरले. म्हाका दिसता टिचर्सूय वाचपाक विसरले म्हणल्यार चूक जावची ना. टिचर्सांनी स्वता वाचपाक जाय. कितें आसूं तें, खंयच्यानूय सुरवात करा. तो न्यूज पेपर जावं, कितले जाण भुरगे न्यूज पेपर वाचतात? व्हेरी गुड. 2 जाणांनी तरी हात वयर काडलो. एक्सलंट. न्यूज पेपर वाचपाक जाय. वाचपाची खंयच्याय भाशेन, हांव म्हणटा की इंग्लिशूच पेपर वाचा, इंग्लीश वाचा, कोंकणी वाचा, मराठी वाचा. तुमची नॉलेज अप टू डेट आसपाक जाय, सगळी म्हायती आसपाक जाय. पूण मेन म्हणल्यार भुरग्यांक वाचपाक येवपाक जाय आनी वाचपाक आवड निर्माण जावपाक जाय. आनी दुसरी गजाल